आयच्या शुभ वर्तमानांत शिडूक कारबारी हाची वपार आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू त्या कारबाऱ्या विशीं अशें म्हणटा, तो शिडूकसाणेन वागलो. आपल्याचेंच चिंतूंक ताणें आपली हुशारकाय वापरली आनी आपल्या फुडाऱ्याची चिंतूंक ताणें तिराय सांबाळली. जेजू ताच्या नादबुद्धी वयर चड कांय म्हणना, पूण नादबुद्धी करूंक ताणें घातलोलो वेळ आनी बळ जेजू वाखाणटा, कित्याक ताचो हेतू साकार करूंक हें सगळें ताणें केलें. गिरेस्तकाय आपणावचें सोंपें नासलें तें चुकीचें. आत्मीक जिवितांत आमी ध्यान मन लावन वावरूंक जाय म्हूण जेजू आयज आमकां उलो दिता. संवसारी वस्तू एकठांवंक वो संवसारी मन आपणावंक आमचे मदलीं जायतीं जाणां बारी वावुरतात. हेच प्रयत्न आत्मीक जिवितांतूय केलोले जाल्यार बागिवून पावलो भाशेन आमी जेजूचे इश्टागतींत वाडोवन अधिकारान ताकाच परगटपाची. जेजू तुजे इश्टागतींत आमी वाडोवंक आमी फावो तितलो प्रयत्न करूंक गरज. देवाचें उदारपण आमी अणभवतले जाल्यार ताचे शिकवणेक आमी पाळो दिवंक गरज आनी ताच्यो शिकवण्यो आमी वेव्हारांत घालतले जाल्यार कांय गूण आसूंक आमकां गरजेचे. खालतिकाय. जो मनीस खालतो जाता तो मनीस आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांची गरज ओळखून घेता. देवाची कृपा आमी अणभवतले जाल्यार देवाची गरज आमच्या जिवितांत आमी ओळखूंक घेवंक गरज. आमी खुशाल आसता तेन्ना देवाक मागणें करूंक सोंपें, पूण निराशीपणाचे वाटेर चलता तेन्ना देवा सवें तीरपण सांबाळूंक अवघड. भावार्थाचें तीरपण. खुशालकाय आमच्या जिवितांत येता, कित्याक येता हाचे विशीं आमी केन्नाच प्रश्न मांडिना, पूण दूख येता तेन्ना, आडखळी येता तेन्ना आमी हिसपा भायर प्रश्न मांडटा. जोवाच्या शुभ वर्तमानांत ओवेस्वर 11 वळ 1-40-5 मार्ता आनी मारिया हांचे भावार्थाचे तीरपणाची गवाही आमकां मेळटा. ताच्या तिरायक लागून देवाचेर विस्वास दवरून तांकां सोंपें जालें आनी तांणी विस्वास ठेवलो देखून देवाची काकूळटी अणभवूंक पावतात. देवाची दयाळाय पावटीचे पावटी आमी कितलीशीच अणभवता. आमी चुकता तितलेय पावटी देव आमचे सवें दयाळ जावन परतून परतून आमकां आपले दयाळ काळीज उक्तें करून बक्षिता. दर एका संस्कारांतल्यान, आपल्या दयाळ्यांतल्यान आपलें आसणें आनी हाजीरपण आमकां बगूंक फावो करता. ह्या सगळ्या वरवीं आमकां मेळटल्या देवाच्या दयाळायेचो आमी बरो उपयोग करूंक आनी देवाची ही दयाळाय अणभवूंक आमी आत्मीक वाटेन अदीक वाडूंक गरज. देवा कडली मेळ्ळोली दयाळाय आपणावन आमी दुसऱ्या सवें दयाळ जावन देवाची आज्ञा पाळूंक त्याच देवाच्या आदाराची आमकां गरज. होच देवाचो आदार आमकां फावो कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना आमचे मागणें बापाक आमी उबारुया.